गीत घेऊया पेज 19 A35. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे आमचे जिवीत सुख दुखांत विणलोले आसा. आमी सुखांत आसता तशेंच दुखांतूय आसता आनी हेच आमचे जिणेचे नियम जाल्यात. सुखा वेळार मनीस देवाक वाकणटा, पूण दुखा वेळार तशें जायना, कारण दुखा वेळार आमी देवाक जबाबदारी कसो दोत्ता. आमी समेस्त क्रिस्तांव म्हणटोच एक व्हड कायदो आसा आनी तो म्हणल्यार देवाक सदांच सुखा दुखांत दिनवासूंक आनी हेंच आमचें खाशेलेपण. जेजू आमच्या सोम्याचेर आमी सदांच आमचे दोळे दवरूंक, ताचे कश्ट दूख आमी नियाळून आमकां बळ घेवन आमच्या आकांताच्या वेळार सुखांत जेजूक आमी वाखाणूंक आमकां देवाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. आयज मिसाचे केरीत इंतेसा पासत मागुया. परेरा आनी डायस कुटुंब हांच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयला. हॅन्सन फर्नांडीस जो आपलो बर्थडे समारंभता ताचे खातीर हे मीस भेटयला. तशेंच काजराची तयारी कोणें बरे भाशेन जावंक मीस भेटयला कोणें. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच आंकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे खातीर कुर्सार मोरून तुज्या पुतान सैतानाचें बळ मोडलें. तुजे उगोणीक जाणवायचे आनी मोगाचे हे येवजणे पासत आमी तुका दिनवासता आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकांय पुनर्जिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन.
इसायेश प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दुनियान म्हाका खऱ्या शिसाची जीब दिल्या. थोकतल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो तालो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दुनियान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार पोरतें बोल करूंक ना. कोट सरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें खाड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोळे दाखयले. म्हज्यो केदन्यो कोत्ताले आनी म्हजेर थिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानांची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. म्हाका नीट करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर गाराणें करता जायत? होय जाल्यार बरोबर निती सोबेचे मुखार वचूंक या. कोण म्हजेर आड तक्रार करता जायत? तर ताका म्हजेशी येवं दी. दोनी सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर खास्तीचें फोर्मोन मारूंक फुडें सरतलो? देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबडां सोंसतां. तुजेच पासत लॉज भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भावां भयणी मोदें पुरको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घोराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका खेंटात तांच्यो केदन्यो म्हजेर पडटात. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजी कोण तरी दया करीत म्हूण रावतालो पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवण दीत गाय म्हूण पळयतालो पूण कोणूच ना मेळ्ळो. उरफाटें खावंक तांणी म्हाका वीख दिलें आनी म्हजे ताणीक म्हाका पिवंक दिलो शिरको. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायोन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वखाणटलो. हें पळोवन खावटी मनशां संतोस्तलीं. देवाक सोंतेल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर आयकता दुर्बलांची मागणी. सांकळींनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरोना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गाराक उबी रावया. नमान तुका आमच्या राया. तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया कोत्ताय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल यादनिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस तावन ताका दवरूंक दिवंक बरो सोयेक तो पळयोवन आसलो. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयलें, तुजें पास्काचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क कोत्तां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केल्लें. सांज जातूच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता खाता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जोबोर खोंतीबोरीत जाले आनी एक एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा हांव गायतो. ताणें असो पोर्तिपाळ केलो, म्हजे बरोबर ताटांत हात घाला तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें कोटा. जल्मुंकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. पूण ताचो घात घेतल्या जुदासान अशें म्हणलें, गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजूचो कोश्टां मरणाचो वेळ लागीं पावलो. जुदास इस्कारियोतान आपली मांडणी फुडें व्हेली. जेजू आपल्या मोगाच्या अपोस्तलां बरोबर जेवण करूंक सोदता. एक युक्त जागो विंचून काडल्या उपरांत कोण आपलो घात घेतलो, कोण आपल्याक नाकारतलो, कोण पळोवन वेतलो, कोण म्हाका सांगात दितलो, तें सगळें जाणा जावन जेजू तांचे बरोबर हें मोगाचें जेवण कोत्ता. हें मनाचें कोश्ट सोसूंक कितलें अवघड. आयच्या पयल्या वाचपांत इजायासाच्या पुस्तकांत घेतलेले हे कोश्टवलेलो चाकर ओगेपणी लोकांची बोगलांटां, मुठी, तिंपी, सोयत्यो सगळें सोंसता, कित्याक देव आपल्या आदाराक पावतलो म्हूण ताका खात्री आसा. हाका लागून सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर हे कुडीचे आनी मोनाचे कोश्ट तो सोंसता. उपरांत जेजूय तशेंच कोत्तलो. आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत असले मोनाचे आनी कुडीचे कोश्ट आसात. ह्या वेळार जेजूच्या कोश्टाचेर नदर मारून तांकां फुडो करुया. आमच्या जिवितांतले कुडीचे आनी मोनाचे कोश्ट आमच्या फामिलीच्या आनी जीं देव दोर नासलेले परी जियेतात तांच्या भाग्योंतपणा खातीर भेटुया. लोकगंतीच्या पुस्तकांत आमकां पितूळच्या सोरपाची खबर मेळटा. जाणें ताचेर नदर घातली तो मनीस वाटवलो. भाग्योन पेद्रू उदकाचेर चलतालो, पूण जेन्ना ताणें सोम्या वयली नदर काडली आनी सोर भोंवती पळयलें तेन्ना तो बुडूंक पावलो. आमच्या जिवितांत जायते अदृश्ट येता, पूण आमी सोम्याचेर नदर दवरली जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. आमकां आनीक पितूळचो सोरोप नाका, पूण खुर्सार खिळायल्या जेजूचेर आमची नदर दवरप गरजेचें. इतलेंच पुरो. आनीक थोड्याच वेळान जेजू उंड्या सोऱ्याच्या रुपांत ह्या आल्टाराचेर येतलो. आमची नदर ताचेर लावया आनी सदांकाल ही नदर तीर उरूंक दरेकल्या पासत फावो ती कृपा मागुया.
सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें चडशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 38 C23. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा, जेजूच्या कश्टा मरणाचो गूट समोरंभून आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कश्टा मरणाचो फळ आमचे भक्तिवंत जिणेंत दिसान दीस वाडसो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वोट्टी घोडितां सोडवणेची आमी भक्तीन समोरमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दलबार संतोशान भरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणेक आमचेय ताळें मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. हून स्वर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. हून स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी
समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्य आनी सासनीक कराराचें हें रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुसानी पूर्ण जीवनपणा मोरपी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजभोगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सोदशिलो खोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 52 D10. Good, आमी जाल्या
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, आमच्या विस्वाशी बापा, आमी तुका समोर पिला तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण परगट कोत्ता. ह्या ताच्या मरणां वरवीं तूं आमकां उमर जिवीत दिताय म्हूण आमी भावार्थान सोतमानता. तें मोहिमेवंत अमर जिवीत पुनर्जिवनपणांत आमकां मेळटलें म्हूण तीद बोरवांसो धरून ह्या दुखांच्या खंडांत आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या पोरमाणे धिरान चलूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमच्या अतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवे बापाक वाखणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 133 I-28.